आयज न्हू अवीच्या मम्मी वांगडा बरो व्हडलो स्कॅम जालो. कितें करता गो स्पीकर बिकर घेवन तू मरे सांगलाय साफ कर म्हणून. कळ्ळें कळ्ळें. काय तुमका खबर आसा आयज न्हू अवीच्या मम्मी वांगडा बरो व्हडलो स्कॅम जालो. हय सो गायज तुमकां खरें सांगता आयज न्हू म्हाज्या मम्मी वांगडा तगडो स्कॅम जालो. आतां तुमी म्हणटले असो आनी कसो स्कॅम जालो सांगता तुमकां. इट वॉज टोटली डिस्गस्टींग. आयज काल संवसारांत आमचें कितें कितें चल्लां पळय तें तुमकां सांगूं शकना. खंयच्या लेवलार पावला पळय ते स्कॅम. आणि हो स्कॅम तुमच्या वांगडा जावपाक शकता केन्नाय बी. हय तर बरे जावं बरे शकता. शिकलेल्या मनशा कडेन बरे बरे भुरग्यां कडेन जाणट्यां कडेन कोणाय कडेन जावं शकता. हय तर. आतां तुमी म्हणटली स्कॅम कितें जालो. आयज आमच्या वांगडा म्हाज्या मम्मी वांगडा 15,000 रुपयाचो स्कॅम जालो. आतां कसो जालो तो तुमकां सांगता. फ्रॉड जालो. सांगता तुमकां कितें जालो पळय तो. बेसिकली कितें आहा जाणां, मोस्ट ऑफ द टायम हांव केन्नाय कितें न्हू गाडयेचे मोटरसायकलीचे म्हाजे एसेसरीज बीन ऑनलायन ऑर्डर करता आनी ते प्रीपेड आसता. पयलींच पे करप आनी मागीर डिलिव्हरी घेवप. हांव केन्ना म्हाज्या मम्मीक त्रास करिना की हांव ऑर्डर मारता आनी ती थंय वचून पयशे भरता. तशें केन्नाच करिना. म्हाजे केन्नाच तश्यो ऑर्डरी आसना. आनी आमच्या वाड्यार म्हाज्यो चडश्यो ऑर्डरी आसता कितें आसता गाडयेचेच सामान आसता आनी सगळे डिलिव्हरी मॅन म्हाका वळखता. ओके, जे लोकल आसता पळय एमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मेशो, मिंत्रा हे सगळे ओके. सो जालें कितें, एक दीस हांवें खूब ऑर्डरी मारल्यो आनी म्हाज्यो खूब सामान येयलें. एक 4-5 पॅकेटां येयलीं, 6-7 पॅकेटां येयलीं आनी ती सगळी हांवें फोडले. म्हाजें सामान घेतलें आनी पॅकेटां काडलीं आनी खाटीरूच दवरली आनी दुसरे दीस हांव येयलो तेन्ना ती म्हाका खाटीर मेळ्ळी न्हू. हांवें सगळी एकठांय केली आनी भायर व्हरोन जे जाग्यार उजो घालता पळय थंय व्हरोन दवरली. ते वाऱ्यान एक पॅकेट रोडार गेलें आनी तेजेर सगळे एड्रेस बरयल्लेले आसता. नांव, सगळे नंबर, कितें कितें आहा सगळें कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी हांव कितें करता मोस्ट ऑफ द टायम हांव मम्मीचो नंबर दिता कित्याक हांव घरा आसत नासत ऑर एल्स हांव न्हिदता लेट पर्यंत उठ्ठा न्हू म्हणून हांव मम्मीक तो नंबर घालता. ती सोमती घेता म्हाजे आनी काडून दवरता सायडीक. सो खंयच्या स्कॅमरान तें कितें केलें, म्हाजो नंबर आनी तें म्हाजें नांव सगळें एड्रेस सगळें आहा तेजेर 15,000ची कसली वस्त ऑर्डर मारली आनी मम्मीचो नंबर आहा तेजेर ऑर्डर मारली. आनी डिलिव्हरीचो मॅनाचो फोन येयलो मम्मीक की आपका पार्सल आया है. मम्मी म्हणली अमक्या अमक्या जाग्यार यो. पार्सल वालो येयलो, पार्सल दिलें आनी मम्मीक तेणी सांगलें की कॅश ऑन डिलिव्हरी आहा 15,000चे आयटम आसा. मम्मी म्हाका फोनार फोन मारता. हांवें सायलंट मारलेलो हांव सुशेगाद न्हिदलेलो. हांव हांगा आसलो अंकिता कडेन. दनपारचे 11 कितें जाल्लेली म्हणजे सकाळची 11 जाल्लेली आनी मम्मीन कितें केलें म्हाजें पार्सल कितें गरजेचें सामान आसत तें तेणी मम्मीन कितें केलें आनी पयशे काडले आनी दिले. 15,000 तेका दिले. हांव घरा कडेन येयलो. मम्मी म्हणलेली तुजें पार्सल येयला, कसलें तरी म्हारग पार्सल येयला. बेगीन गेलो आनी ओपन करून पळयता म्हणजे पॅकेट येदे बॉक्स आहले. बॉक्स ओपन करून पळयता जाल्यार तेजेर फार्माचे हार्वेस्टाचे हे पॅकेट आनी भितन सगळे नाका जाल्ले वस्तू. फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम न्हू आनी हे नाका जाल्ले सगळे कितें कितें आहा पळय ते सगळे भितन आसले. ओके, हांव तुमकां सांगूं शकना पळय तें सामान भितन आसलें. आनी हांवें म्हटलें हें आनी कितें, हें केन्ना ऑर्डरूच मारूंक ना. 15,000ची ऑर्डर आनी ती बीन हांव मम्मी कडल्यान पयशे घेतलो अशें जावंच शकना. हांवें म्हटलें मम्मी हें हांवें ऑर्डर मारूंक ना. हें म्हटलें स्कॅम. मम्मीक म्हटलें खंयच्या नंबरा वयल्यान कॉल येयल्लो तुका. त्या नंबरार हांवें कॉल मारलो. डिलिव्हरी मॅनाक फोन लागलो. डिलिव्हरी मॅनान म्हटलें हय तुजें पार्सल आहलें डिलिव्हर जालें अमके हे जाग्या वयल्यान तुजें पार्सल येयलां. हांवें चॅक केलें एमेझॉना वयर जाल्यार हांवें एमेझॉनाचेर खंयसर पार्सलूच मारूंक ना. एमेझॉना वयल्यान तेणी सांगलें येयलां म्हणून. डिलिव्हरी मॅनाची कांय चूक ना न्हू. एमेझॉनाचेर येयलां. हांवें चॅक केलें एमेझॉनाचेर म्हाज्या आयडीचेर ओपन करून पळयता ऑर्डर्सान लिस्टान चॅक करता जाल्यार कांयच ना. भयणीक विचारलें तें म्हणटा ना कांयच ना, डॅडीची ना मम्मीची ना कोणाचीच ना. आनी जे जाग्या वयल्यान ती येयल्या तेका हांवें फोन मारलो तो फोनूच उखलिना. कोण फ्रॉड आतां रिटर्न करतले त्या कंपनी कडेन उलयतले हें सगळें करतले जाल्यार फोनूच लागना, कोणाकूच लागना. खंयच्या कंपनीसून येयला तेजें कांयच ना डिटेल. येदे व्हडले बॉक्स येयला 15,000चे बॉक्स. फार्म कितें हार्वेस्ट कितें म्हणून येदे व्हडले पॅकेट येयला. ओके, आनी तेतून बाकीचे सायडीक आनी कितें कितें येयला तें तुमकां हांवें सांगलें कितें पळय तें. सो अशें स्कॅम जावच्या पयलीं हांव तुमकां सांगता बाबा कोणूय तुमी ऑर्डरी मारता चड ऑनलायन पळय ते पॅकेटां काडटा पळय तेजी म्हणजे जे भितरलें सामान काडलें काय तें पॅकेट उरता पळय तेजेर नांव आसता, गांव आसता, नंबर आसता, एड्रेस आसता ते काडून भायर उडोवं नाका.
ते तर रॉंग हातीन गावत न्हू जाल्यार अशें जाता. हे म्हाज्या आवय वांगडा जालें. आतां कोण शिकलेलो मनीस आसता तो जप करून पळयता आनी अंडरस्टँड जाता. म्हणजे म्हाज्या सारको जावं गीता भाशेन तुमी जे वेल एज्युकेटेड आसा, थोडे कोण वेल एज्युकेटेड ना पासून जाल्यार ते पासून बरे बरे ऑर्डरी ऑनलायन ऑर्डर मारता, पूण दे आर व्हेरी इंटेलिजंट. पूण ते म्हाज्या मम्मीक कळोंक ना. म्हाजी मम्मी समजली कितें म्हाजें कितें सामान आसतलें, हांव हाडटा न्हू कितें कितें गाडयेचें बीन. तिणी ते बाबडे घेतले आनी तिका जालो स्कॅम. स्पेशली जातले जॉईंट फॅमिली वांगडा. जॉईंट फॅमिली वांगडा. आनी कितें मम्मीन बाबडे ते 15,000 कित्याक तरी दवरलेले मेडिसिनाक आनी कितें कितें करपाक. सो बाबडे ती टेन्शनान आनी तिचे काडले आनी तिचे पयशे तिका दिले. पण एक 15,000चो एक स्कॅम कसो न्हू, एक फ्रॉड कसो 15,000 जोडपाक आयचे डेटीन कितलो टायम लागता ते तुमकां खबर आसा. आनी थोडे दीस पयलीं काल काय पयर फिडोलानूय आमचे व्हिडिओ घातल्या ऑनलायन कसले तरी फ्रॉड जाला म्हणून, स्कॅम जाला म्हणून. सारकें न्हू. सारकें. ते म्हाका ते परत ते चिंतून येयले की फिडोलान आमच्या बायन घातलेले म्हणून की अमकें जाला म्हणून. अरे देवा म्हटलें हें आनी कितें चल्लां. सो हे तुमकां हांव अलर्ट करपाक सोदता की प्लीज तुमची जी ऑनलायन पॅकेटां आसता फ्लिपकार्टाची, एमेझॉनाची, हेजी ती काडून भायर उडोव नाका रोडार. ती कितें आसता तुमचो नंबर आसता तेजेर, एड्रेस आसता, ती न्हू कोणाक गावले न्हू जाल्यार तो मिसयूज करूं शकता. कोण फालतू आहा जाल्यार फोन मारून तुमकां त्रास करूं शकता. चेडू वा चेडवाचो कोणाचो नंबर गावत जाल्यार. सारकें न्हू. सो हेतून मातशें तुमी अलर्ट रावा. जी मिस्टेक हांवें केली ती तुमी करूं नाका. आनी हांव आतां ती पॅकेटां भायर बीन उडयना. येयले पार्सल न्हू सोमतेच उजो लायता आनी उडयता काडून पिड्यार सोमतें न्हू. कितें म्हणटा कसली जायना पॅकेटां स्विगीची, कसली स्विगीची जावं कसली जावं. तुमकां हांव खरें सांगता, एक तुमकां गजाल सांगता. म्हाका वाटेर एक भुरगो सदीत येता वयता, सदीत मेळटा, खूब बरो करता म्हाका, भैया 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 भैया. ओके. केन्नाच ताका व्लॉगान घेवंक ना, केन्ना तरी एक दीस घेता व्लॉगान. सो म्हाका म्हणलो भैया तुवें म्हणलो एक व्लॉग केल्लो तेतून तुमी ल्हान ल्हान भुरगीं सगळीं पिझ्झा खातात. सारकें न्हू. पिझ्झा खातात. हांवें म्हटलें हय म्हाकाय पिझ्झा खावंक जाय, पूण केन्नाच पिझ्झा खावंक ना. सायकल घेवन येता बाबडो तो भुरगो, गरीब भुरगो. हांवें तेज्या फुडल्यानूच स्विगी वयल्यान पिझ्झा ऑर्डर केली आनी पिझ्झा 10-15 मिनटान पिझ्झा येयली. काडली ना आनी ताका पॅकेटूच काडून दिलें. पिझ्झा असली कितली 180 रुपीसाची कितें पिझ्झा असली ती. ताका पॅकेट काडलें आनी हांव गेलो घरा कडेन. तेणी कितें केलें, तें पॅकेट आनी ती पोती खंयच्या शेतान वचून बसलो तो. सारकें न्हू. खंयच्या शेतान बसलो आनी तें खाल्लें तेणी. ओके. आनी तो डबो म्हणजे ते हेजे पोती आनी पिझ्झाचे हें थंयच उडयलें आनी तेजेर नांव आसता न्हू, अविनेश कोणाच्या नांवान ते ऑर्डर येयल्या ते थंय आसता डिलिव्हरी हेजेर. सो म्हाका तेवटेंतले लोक सगळे वळखता. सो ते फोटो मारून ग्रुपान घालूंक लागले, पळय हो हांगासर पिझ्झा खावन उडयता आनी तेजे सगळे घाण हांगा गेल्या पिझ्झाची. सो हे म्हाज्या वांगडा जाला. खरें तुमकां सांगता, तुमी म्हाका खुबदां पयलां आसतलें की हांव मोस्ट ऑफ द टायम साफ सफाई करतना दिसता. खंय झाडां खंय आहा जाल्यार सारन मारता, झाडू मारता, माती बिती कोयर घाण सगळे कचरो सगळो हांव काडटा ते तुमी 1000 फावटी पळयता. हांव केन्ना बुरशेपणां खंय करिना. सो हें अशें म्हाज्या वांगडा जालां, म्हाज्या आवय वांगडा जालां. तुमच्या वांगडा जावंक नाका म्हणून हांवें व्हिडिओ केली. सारकें न्हू. 15,000चे स्कॅम. हांवें फोटो बिटो काडल्या जाल्यार घालता हांगासर तुमकां. व्हिडिओ काडल्या जाल्यार कितें येयला पळय तें म्हाका. आनी मम्मीन काडून भायर मारले आसतले रागान. आनी कितले हांवें ट्राय केले कॉन्टेक्ट करपाक, एमेझॉनाचेर ते ऑर्डर येयल्या ती. हांवें खंय मारूंकूच ना जाल्यार रिटर्न कशी करूं, कॅन्सील कशी करूं. म्हाजे हेजेर ऑर्डरूच ना. तरी हांवें खूब ते कॅन्सील म्हणजे एमेझॉनाचे ते वॉट्सॅपार येता न्हू डिलिवर्ड म्हणून, ते मम्मीच्या हेजेर चॅक केले जाल्यार पळयता जाल्यार मम्मीच्या हेजेरूय ना. वॉट्सॅपार मम्मीच्या हेजेर चॅक केले जाल्यार डिलिव्हरी म्हणून येता, कॅश ऑन डिलिव्हरी म्हणून कितें तरी, तेजेर चॅक केले हांवें जाल्यार तेंय ना. सगळे कॉल मारून मेसेजी करून सोंपलो हांव. 15,000चो बूम स्कॅम. सो अलर्ट रावा गायज. आनी प्लीज जाता तितले तुमचे जे पर्सनल कितें बिलॉंगिंग्स आहा ते भायर रोडार बीन उडोव नाका. आमच्या वांगडा जाला ते तुमच्या वांगडा जातलें.